प्राचीन कोण बाबा पयली मन आमचे नवे जावले प्राचीन कोण बाबा पयली मन आमचे नवे जावले पिसुया आमची काळजां ती आमची आंगोस्त्रा जेजू वरवीं पापाशी उदार आमकां आयज दया प्राचीन कोण बाबा पयली मन आमचे नवे जावली प्राचीन कोण बाबा पयली मन आमचे नवे जावली. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट भेटयता आमी इलारियो आग्नेलो पेरेरा सोपून गेल्ल्या ह्या आमच्या भावाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तेसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फिलीप तियागो फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत देवान ताकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. सगळीं जीं आमची भाव भयणां जीं कोण बरीं नात, हॉस्पिटलान आसात, सर्जरी केल्ल्यो आसात, तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. आयज आमच्या गोंयांत नवो सरकार घडोवन येता वो ते ओत घेतात. मागुया की रीत भाशेन आमच्या नव्या सरकारा पासत, चीफ मिनिस्टरा पासत सगळीं फोटिंगपणां जीं आसात तीं पयस करूंक, गोंयचें निसंटन जाता ते प्रकल्प पयस करूंक आनीक लोकांक फटयना जावंक की रीत भाशेन आमच्या सरकारा पासत मागुया. तेच बरोबर मागुया आमच्या सगळ्या लोकां पासत, जरी तर आमचो सरकार कितेंय चुकीचें करता वो नाका जाल्लें गोंयचें निसंटन, गोंयच्या लोकांचें निसंटन जाता आनीक साद्या लोकांचेर आड वेता आनी जे कोण क्रोनी कॅपिटलिस्ट आसात तांचेच वाटेन एक जरी तर कायदे मोडलेले आसात जाल्यार आमच्या लोकांक जागृत जावंक की रीत भाशेन सरकारा बरोबर लोकां पासतूय मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक पोट तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, जेजू जावन आसा दोतोरांचो दोतोर. दर दिसाक आमकां पेकोवणी दिवंक तो तयार आसा. आमचे पातकी जिवीत नवसोदता तेन्ना आमी ताचे सोशी येता आनी उदीक आमकां बरेपणान तो भरता म्हूण आमी विस्वास दवरता. हीच कृपा आज आमी मागतना की आमी आमचें जिवीत नवसरून उदीक बरे मनीस जावंक आमकां ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उत्सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दरम्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच्या पर मारी सगळ्या देविकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, उतरां वळते संस्कारांनी संवसार तूं नवो करताय. तांचे वरवीं तुजे पवित्र सभेक सैंबावडत्या देण्यांनी भर आनी ह्या जिविताच्या गोरचांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा,
आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रोचतां. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडासूय येवचो ना. हांव रोचूंक वेता ताचे खातीर संतोश भरीत जायात. आनंदान बरो तुमचीं काळजां, कित्याक ही म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोशाचें जेरुजालें, आनंदाची पर्जा. जेरुजाल्याचेर हांव खुशालकायेन भरतलों आनी म्हजे पर्जे खातीर हांव आनंदान मुरगडटलों. रुडोनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक तांचे मदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतलीं भुरगीं आनीक मेळचीं नात. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरचे आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तोरनो म्हणटलीं आनीक 100 वर्सां जावसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण समजुचें. तीं घरां बांदतलीं आनीक तातूंत रावतलीं. दाकांचो मळो रोयतलीं आनीक ताचीं फळां खातलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. परतून म्हणया. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. आनीक म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवताल्या मोदल्यान काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनीक ताची स्तुती करात. ताचो राग किन्ना भितर ना जाता, पूण ताचें भलेपण जिवीतभर थगता. जबाब. आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक. म्हजी काकूत कर. म्हाका पाव. सर्वेस्परा, दुखांत रोडण्यांत काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठां नाचतां. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निती खाळी. जबाब. आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. उद्गार. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात, आनी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. एकदां सामारियेंत 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळना अशी जेजूनूच गवायकी दिल्ली. गलिलियांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुसलेमांत परबेच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गलिलियांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटूच तो आनीक एक पावट गलिलियाच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी काफारनांत एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेयाकतान गलिलियांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हळें, खुणान विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी सोत मानच्याक नात. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हळें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हळें, वच तूं, तुजो पूत जिबो आसा. जेजूच्या उतराचेर पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो.
तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण ताणें ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदां ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. ताणीं ताका सांगलें, काल दनपारचे 1 वाजता ताचो जोर गेलो. जे वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास दवरलो. जुदेयांतलो गालिलियांत परतून येतूच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू जावन आसा देवाचो पूत. ह्या संवसारांत आयलो आनी देवाची येवजण करूंक सदांच दिसपट्टी तो वावुरतालो. पूण वावुरतना आपूण सेवा चाकरी करता हें तो विसरनासलेलो आनी आपल्या शिसांकूय सेवे चाकरेचे मनीस जावंक दिसपट्टी प्रवचनांत तो आदेश तो दिसपट्टी तांकां सदांच आपली स्फूर्ती दितालो आपल्या जिविताच्या देखी वरवीं, आपल्या जिविताचे चाली वरवीं. दर दिसाक आपलें जिवीत देवाक बापाक मानवता तसलें जिवंक तो वावुरतालो. आनी आपल्याच गांवघरांत तो परतून येता तेन्ना गालिलियांत बाबा भयणीनो, जेजू आपूण व्हड व्हड वस्तू करता म्हूण ताचोच लोक ताका जायते पावटी बरो येवकार दितालो, कित्याक तो व्हड व्हड मिलाग्री करता. देखून लोक सगळोच खुशाल जातालो आनी अजाप जातालो. तांकां एक प्रवादी आपल्या गांवांत आयला अशें दिसतालें. पूण जायते पावटी खुणा केल्या बगर ती सोत मानिनासलीं, कित्याक खुणाचेर तांचो बावार दवरलेलो आसलो. आनी हाका लागून जेजू जायते पावटी म्हणटा, खुणा देखल्या शिवाय तुमी सोत मानची ना, कसली नश्टी पिणगा तुमी. आनी असलेच वेळार एक राजवडकेचो बाबा भयणीनो हेरोद पादशाचो अधिकारी येता आनी म्हणटा, म्हजो पूत दुयेंत आसा, ताका बरो कर. आनी जेजू म्हणटा, वच, तुजो पूत बरो जालो. आनी आपल्या चाकरांक विचारल्या उपरांत ताका गमता, जे वेळार जेजू म्हणटा 1 वराचेर की तुजो पूत बरो जालो, त्याच वेळार ताच्या पुताचो जोर वचून तो बरो जाता म्हूण ताका गमून येता. बाबा भयणीनो, आमी जायते पावटी देवान आमकां जायते वस्तू दिल्यात, बरी देणी दिल्यात आनी बऱ्यो वस्तू आमकां देव दीत आसा. पूण जायते पावटी आमचो बावार्द पोलको, आमी घडीक बावार्थाची मनशां म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवड करता तेन्ना दुबावता. देवाचेर आमी दुबावता, देवाचेर आमी कोलपोलता आनी जायते पावटी आमच्या वाद्याचे आमी जाता. देव तरी पूण विस्वाशीपणी आमकां आमचो सांगात दिवंक विसरना. आनी कांय बरें आयचे पयलें वाचप आमकां मेळटा इसायास प्रवाद्याचे, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रचतां, आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. एक नवी रचना आनी एक नवो काळ, नवो संवसार रचूंक देवान आपल्या पुताक धाडलो. हो पूत दिसपोटी आमचे खातीर वावुरलो आनी आपल्या उतरांतल्यान आतां आमकां दिसपोटी स्फूर्ती दिता. पूण घडीक मनीस आमी जायते पावटी हो सय घेता, आमी अस्कोत म्हणून. वय भाव भयणी, अस्कोत खरें, पूण देवान आमकां भावार्थ दिल्लो आसा. पवित्र स्नाना वरवीं हो भावार्थ आमचो जिवो धरूंक दर दिसाक मिसाचें बलिदान आमकां फावो करता. दर दिसाक मिसाच्या बलिदानान देवाचें उतर आमी परगट्टा, वाचता आनी नियाळटा. आमी भावार्थाची मनशां, आमी भावार्थाचे नमुणे जावंक हो देव आमकां आपयता. आपल्याचेर विस्वास दवरता तेन्ना दुबाव आमचो पयस करूं. आमी ते जेजूक आमकां सगले तरेचो इलाज दितलो, सगल्या वायटयांतलो आमकां निवारतलो. आमच्या जिविताची नवसरणी आमची जाता तेन्ना तो जेजू आमकां फुडाराक सगलें झूज मांडूंक आनी आमचे वयर सगलीं वायट विघ्नां येता ती पयसावंक आमकां आदार मेळटलो म्हूण हो बरोवसावन बाबार्थ गोट आनी उखोवन धरूंक आमकां गरज. आयच्या दिसाक ह्या दोतोराच्या दोतोराक जेजूक आमी कितें भाशेन आमच्या जिविताचो माज करुया. आमच्या जिवितांत जें कितें वायट येता तें ताका आमी भेटुया आनी ताच्या पांयां तळ्यार दवरता आसतना भावार्थान आमचें जिवीत सारूंक वावरुया. तेन्नाच की आमच्या जिवितांत उदीक सुफोळाय आमकां मेळटली, उदीक भावार्थाचे नमुणे आमी जावंक पावतली. हीच कृपा आमकां मागून घेवया.
गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. याज्ञे गुणा समोर पिता आमची मना समोर भुया आत्मिक गुणो तयार करता काळजाय आमची तयार करूया याज्ञेक नाका रोज पेटयता आमी आमची जीण भेटूया क्रिस्तारो कोतो कोर्लिता पियोंक आमी आयती जावया सुर्गीचे वोट तयार जातले भुगतान मारूंक लागीं सोर्या क्रिस्तारो कोत पिवून जातले आमच्या ओतम्यांक दादोस कोरया म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आमच्या आनी सभेच्या देवाक सर्वेस्पद मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या दोयार बापा आमी तुका ओपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फोड मेळूं. ताचे वरवीं पातकी सैमाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडून आमकां बोड दी. आमकां नितोड करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची ओतीर पावलां सांबाळ हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर कडेन सूर तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दबावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां चुणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पुरे आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भोगता सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 धर्मराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचार दी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया तुझ्या कुसा आनी पुरो जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत येतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी सगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पूर जोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मेळी देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दिता आनी सर काडीत तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमीन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा तुझे नाव पवित्र जावं, जे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तुजी संवसारांत. आमचो दिसपटो विरास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिसां तशी आमची पातकां भरोस आनी आमकां पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितान सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेक तांव तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रस उडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोन दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूट चुडयताय सासणाच्या ससनांक आमीन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शरीर तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी तू संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. लागल्या आत्म्याक जेजूशी येया. सुकोन आसलोले चोरींतले पियोन दोशी जाया. थान लागल्या आत्म्याक जेजूशी येया. सुकोन आसलोले चोरींतले पियोन दोशी जाया.
तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तूच आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान बोर आनी नवी कोर आनी दिसान दीस आमकां उदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. 30 तारखेर बुधवारा दिसा भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक कुमसारां आसतलीं. संदानाचो साक्रामेंत सुरू जातलो 4 वरांचेर आमचे फिरगोचेन आनीक कपेलांत सुरू जातलो 4:30 वरांचेर. मागता सगल्या नागी ह्या संस्काराचो बरे तरेन फायदो काडूं. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार गायन घेऊया. I6 पेज नंबर 118. I6 Kursarogot varo Jesu nagne kudi patok natak kele patok natak kele Jesu amchi shanti Jesu amchi shanti Jesu amchi shanti Jesu amchi